प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11 वोड 27 ते 28 पर्यंत. लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 27 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तो अशें उलयता थंयच आसतना जमलेल्या लोकांतले कोण एकल्या बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें भागी. पूण ताणें म्हणलें, हें खरें, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळतात ती अदीक भागी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू देव मंदिरान शिकयतालो, एक बायल येता आनी व्हडल्या ताळ्यान म्हणटा. कितें म्हणटा जेजूक? ती म्हणटा, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें भागी. ही बायल जेन्ना जेजू शिकयता देव मंदिरान, व्हडल्या ताळ्यान जेजूक सांगता, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें भागी. आनी भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ही उतरां आमी शिकयताले जाल्यार आनी कोण आमकां ही उतरां सांगलें जाल्यार आमी म्हणटले हांव ही बायल आमकां आमच्या मांयक इतलो व्हडलो मान दिता. इतलें आमच्या मांयचें आमकां सांगता, कित्याक मांयक लागून आमी अशीं जाल्या. आनी आमकां बरें दिसलें जाल्यार आमी म्हणटलें देव बरें करूं तूं, म्हजी मांय पासत हांव अशी जालां, म्हज्या मांयक लागून म्हाका बरी दीक दिल्या म्हणून आतां हांव हें बरें काम करूंक पावलां. पूण जेजूचो जाबाब कितें जावन आसा? ती बायल म्हणटा, तुका सांबाळलोलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें भागी. म्हणजे ती बायल आंकवार मोरेक इतलो मान दिवंक सोदूंक सोदताली. आनी त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा? ती म्हणटा, हें खरें म्हणटा. ही फोट तुवें सांगलें ती फोट न्हय, हें खरें. तरी पूण म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक सुभागी. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून ही उतरां अशीं उलयलो, कोण म्हणटलो आसलो आपल्या मांयक मान दिना तो? तो म्हणटा, होय, तुवें कितें सांगलें तें सारकें, पूण जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी सांबाळटा ती अदीक भागी. भाव भयणीनो, जेजू आपल्या मांयचे आड नासलो, आपल्या मांयक रेस्पेद दिनासलो, तिचो मोग करिनासतना रावल्लो, अशें न्हय. आमी पळयता मातवाचो 12 वोड 50 थिंचोच जेजून कितें म्हणलेलें? ताणें म्हणलेलें, जो कोण आपल्या सोर्गींच्या बापाची खोशी करता तो जावन आसा म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां सजमणी मेळटा की देव आपल्या उतराचेर इतलो वालोर घालता, कित्याक देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी. आनी भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर पाळटा, जो कोण देवाचें उतर आयकता, फकत आयकना कानान दुसऱ्या कानान सोडटा, पूण तें उतर आयकता, ताचेर नियाल करता, आपल्या मनाची नडसुणणी करता, तें उतर पाळटा, हीच जावन आसा जी देवाचो मोग करतात ती. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयिल्लो? तो आपल्या बापाची खोशी करपाक येयल्लो. तो एक सोरवंडार, तो आमचो एक कितें म्हणटात ते भशेन आमचें तारण करपाक येयल्लो. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण आयज देवाचें उतर पाळटा तो मोरये येवून सुभागी. आंकवार मोरयेन सायबीन देवाचें उतर पाळलें. जेन्ना आंच बोडवो येयलो तिचे कडेन सांगलें, तूं जातली देवाची आवय, जेजूची आवय जातली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ती तें उतर आयकता, ती म्हणटा, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. तेन्ना भाव भयणीनो, तिचे भितर जेजू गरबेस जालो. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां तेंच सांगूंक सोदता.
जेन्ना आमी खरेपणी देवाचें उतर आयकता, जेन्ना आमी तें उतर आयकोन आमी तें उतर पाळटा, आमी आतां ज्या भाशेन देवान मोरयेक मान दिलो, तिका तिका सुबागी म्हणली, तेच भाशेन आमी आतां मोरये भाशेन सुबागी जाता. आयज भाव भयणीनो, जें मोरयेन केलें आनी देखून जेजून तिका देवान तिका मान दिली, तिका जेजूची आवय केली, तेजे उपरांत शिसा बरोबर जेन्ना जेजू परतून गेलो स्वर्गार, ती शिसा बरोबर रावन तांकां घोटाय दिली, धीर दिली, तेंचे बरोबर मागणें करूंक लागली, तिकाय पवित्र आत्मो मेळ्ळो त्या दिसा. आयज आमी आंकवार मोरये भाशेन सगळ्या सांतां भाशेन जो ह्या संवसारांत जिवन गेल्यात, तांचे भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. फकत आयकोन न्हय, पूण तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून, आनी जेन्ना आमी तें उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा, आमी आतां मोरये भाशेन सुबागी जाता. आनी जें जेजून सांगलां आयच्या शिवर्तमानान त्या 48 वळीन, ताणें कितें म्हणलें, आयच्या 48 वळीन जेजून कितें म्हणलें, हें खरें म्हणलें, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक भागी, ती ओदीक भागी, म्हणजे ती मोरयेवन ओदीक भागी. कित्याक जो कोण देवाचें उतर आयकता, तो आतां मोरये भाशेन सुबागी जाता. भाव भयणीनो, आमी कितले फाटी देवाचें उतर आयकता, पूण आमकां ही उतराची सोजमणी मेळना. आमी सांतांक घेवन, मोरयेक घेवन, सगळे सांतांक आनी दुसऱ्या लोकांक घेवन आमी देवाचें उतराचेर कसलीच चोत्राय धरिना. आमकां जाय मागणें, देवस्पण, नोवेना, वेस्परां, फेस्तां सगळें आमी करूंक जाय, पूण कोण देवाच्या उतराचेर चोत्राय धरिना. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सांगता, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती मोरयेवन ओदीक भागी. ही 48 वळीन आयज ताचेर खेरीत भाशेन नियाळ करुया. ही सगळें जें देवस्पण करता, सगळें जें मागणी करता, त्या मोलादीक जावचे खातीर आमी उतरान रिगून रावया, तें उतर आमी पाडुया, उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करपाक आमी सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी करतले तें, आमी खरेंच ओदीक भागी जातले. हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सोनीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.